आईच्या धावत्या जगान जंय कोणाच कडेन वेळ आसना थंय स्मार्ट कन्स्ट्रक्शन वेळाची गरज भासता। तुमचो वेळ वाचोवपाक तशेंच तुमच्या कन्स्ट्रक्शनाक नेट दिवपाक गोदरेज टफ एएसी ब्लॉक तयार आसा। सैमाचे हित लक्षांत दवरून बांदकामाची गती वाडोवपाक तयार केल्ले टफ ब्लॉक हलके आनी हाताळपाकूय सोपे। टफ ब्लॉक वापरिल्ल्यान बांदकामाचो वेग वाडटा आनी कमी खर्चान सगळे आटापून येता। सगळ्या ब्लॉकांचो आकार एक सारकोच, फिनिशिंगूय नकसूद। बांदकामा वेळार जॉइंटाची आडखळ जावची ना, प्लास्टरिंगाची गरज पडची ना आनी कामूय बेगीन पुराय जातले। हाचो परिणाम निवळ वण्टी, सरळ ओळी आनी उच्च दर्जाचे फिनिशिंग दर खेप। तांचे नॅचरल थर्मल इन्सुलेशन घरातले सोयीचे तापमान सांबाळटा। गिमाच्या दिसांनी भोवतण थंड दवरता जाल्यार थंडेच्या दिसांनी भोवतण उष्ण दवरता आनी आर्टिफिशियल कुलिंगाची गरज पडना। तशेंच तांचे एकॉस्टिक इन्सुलेशन घर कार्यालय शांत दवरता। भारताच्या उष्ण हवामानाक लक्षांत दवरून बांदिल्ल्या टफ ब्लॉकाक वायटी लागनात, ते वेदरप्रूफ तशेंच फायरप्रूफ। हाका लागून हे ब्लॉक चड तेंप तिगून उरतात आनी बांदकामाची घटाय वाडटा। दर कंत्राटदाराचो विश्वास सदांच टफ्फाचेर। गोदरेज टफ एएसी ब्लॉक घट, हाताळपाक सोपे आनी पर्यावरणा खातीरूय बरे। सुरवात ते निमाणे मेरेन तुमच्या बांदकामांक प्राधान्य दितात। स्मार्ट चॉईस म्हळ्यार गोदरेज टफ एएसी ब्लॉक।